हेजे एकूच इडली सांबार. शिवनाचा नाही घेतला मसाला डोसा. भितर पावडर बी हा. पावडर ना भितर पोळी पोळी म्हणते त्याका पोळी. काय करणार. ऋतिकांत काय इडली दिली. हात धुलो हात धुवून येता हात धुवून ये चल. हो छोटू अण्णा. आयज पुरो नाका आयज न्ही हांवें फर्स्ट टायम नीर डोसा ऑर्डर केला. कित्याक सदांच न्ही हांव मसाला डोसा खाता न्ही. सो हें आसा नीर डोसा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुमी. हाय ऋत्विक ना ऋत्विक थंय बसला रेनाच्या गाडयेन. सकाळ म्हणजे भायर सरला आमी वचपाक. तुमकां सकाळ सांगलेलें न्ही आयज वयता आमी बिचार. खंयच्या बिचार तुमकां सांगता मागीर. आमचें एकूच बीच तें फिक्स आनी खंयच्या बिचार वचना आमी. कित्याक आमकां क्रावड बी आवडना. म्हाका क्रावड बी अशें आवडना. ते एकूच बीच आसा कमी क्रावड आसता. सो रेन ओबालो या म्हणून बिचार जस्ट भायर सरली आमी. आनी च्या पिवूं ना घरा कडेन. आयज अण्णा पिले च्या. आयज हांवें हें ट्राय केलें नीर डोसा. आसलेलें बरें. 2 डोसा नीर इतले व्हडले. एक सोडले हांवें. म्हाका जायत ना खावपाक. म्हाका न्ही 2 नीर डोसा खाता हांव. ते नॉर्मल आसता पळय चपाती सायज. हे सामके व्हडले आसलेले. हांवें म्हटलें पुरो म्हटलें म्हाका जावकूच ना खावपाक. सो म्हटलें खाल्लें बिना बिना ते बसले गाडयेन. आनी तो पळय रेहान थंय आसा. आनी ऋत्विक त्या गाडयेन बसला. ताका त्या गाडयेन खूब लायक. आतां ही गाडी तिका आवडना. हे गाडी आतां ओल्ड जाली न्ही. नाका म्हणटा तो. फाल्यां आमकां नाका म्हणटलो ओल्ड जाल्यार. त्या गाडयेन बसला. ओके सो चला 10 जाली भायर सरता. ओके चला खंयचे बीच ते कळटलें तुमकां. काल बरें आसलेलें वेदर सामकें क्लावडी क्लावडी. आयज सामकें वता. मम्मी येवं ना. मम्मी आपणें येना म्हणपाक तिका हेडेक स्टार्ट जाला. आपलें तकली दुखता म्हणपा लागली. मातशें दुखता म्हणपा लागली. मागीर ते बिचार बी गेले. मागीर ते खबर आहा वता आनी वतान ताका चड जालें मागीर कोणाक जाय तो प्रॉब्लम. सो आपण येना म्हणपा लागली. म्हणल्यार असं म्हटलें तूं घरात राव रेस्ट घे. ओके सो सीट बेल्ट घालता. ओके चला भायर सरता आमी. ओके चला. शिवनाथ असली गाडी घेता खंय. कसले ते ऑडी न्ही. कसले कलर घातला येल्लो सामके. वायट बरी दिसता वायट सामके येल्लो. आनी कोण भितर कोण बसला तो हँडसम आहा. आयकता भितर कोण बसला पळय ऑडीन सामको हँडसम आहा. आनी जे कोण ऑडी बिडी चलयता पळय जॅगवार भितर कोण चलयता पळय तो हँडसमच आसता. कितले फावटी पयला हांवें. पण कलर म्हाका आवडूंक ना. येल्लो कशे वायट तर बरें दिसता. हो पळय एंथोनी गॉन्साल्वीस घाल ते. दुबय वयतना हाडलेले आमी. दुबय वयतना हाडलेले. लास्ट इयर आमी फेब्रुवारीन गेलेले. आतां आसा हो नोव्हेंबर. आतां भायर काडला. काय ना आमचें हेच आमचें घेवपाचें आनी कपाटान दवरपाचें. घाल म्हटलें भायर वता. शिवाक न्ही असले बिसले घालून भोंवपाक आवडना खरेंच हां. म्हणजे देवान सगळें दिलां आमकां पण अशें ताका शो ऑफ अशें म्हणूं शकना. पण ताका तसलें आवडना कळ्ळें तुका. सो हांव घालता. म्हाका आवड आसा. देवान दिला म्हाका घालपाक तो घालपाचें. हय का न्ही. पयलीं आमकां असले बिसले कांय नासलेलें. पण तेच ताका म्हटलें शिवनाथाक घाल एन्जॉय कर. घाल म्हटलें आयकना. काडून दवरलें पेण्यान. हांवें घातलें. केन्ना घालपाचें हय का न्ही. कशी दिसता कमेंट करा. रेनाची गाडी आमची गाडी वांगडात बसला सगळी जाणा. तू चष्मा घालना जाल तुझे हाडले काय तुवें. पूजा कर आता. एक हार घाल आणि आरती काढ. हो शिवनाथ पे हांगासर जिंगल आला हू खंय. हे घालून खंय जाऊ म्हाका गेली. हा तुका हाडला मरे कॅप हांवें. बरें बरें असं घाल. मातसो बारीक हांव घे. दोळा दिसता हांगा. घे जायदा एक घेतला बसले. हेका जाय खंय. घाल भितर पाय घाल. हांगा सगळे ट्रायल चालू आहा. तू उदकान बसोंक जाय.
हाँ उसका बसोंग जाए हाँ वो देख रहा है ट्रायल बैठ के यहाँ पे फर्स्ट टाइम आणि हेट घेतला ठीक आहे विचार करू बस बरं हम दिल्ली से आया है और ये गोवा का है छोकरा जाय ना हांगा सर 12 जाली केन्ना उदकान खेळटले केन्ना कितें करतले कांयच खबर ना बरें जालें म्हाका हेड घेतलें ते वतान रावपा जावचें ना चला पावली आमी हांगा पोटली बिटली घेवन पार्किंगूच ना सो आमी आयल्या पोटली घे मातशें आमी आयल्या मोरजीम म्हाज्या ब्लॉगान तुमकां एकूच बीच पळोवंक मेळटलें मोरजीम आनी खंयचें बीच पळोवंक मेळचें ना कित्याक आमचे मोरजीम बीच सामकी फेवरेट कोण लोक नासता गे बरं आहे कोण लोक नासता रश नासता कांय नासता पार्किंगूच ना हांगासर ओके सो लास्ट टायम येयल्ली आमी मोरजीम चाय काढले चाय काडल्यार ह्या कडेन आसा सो फायनली पावली मोरजीम हांगा जाली 12 रूम बूक केला आमी मातशें रेस्ट घेवपाक ओके रेनाची गाडी पळय धुळेन सामकें हें जाला खंय वयता रे रुबिना पळय गुलाबी लाल जाला जायो हेका न्हीद ना जायदाक उठ्ठा मदीं मदीं आं चल तूं धर तुजी पोटली हांव धरचें ना तुवें धरपाचें कळ्ळें मरे बाबू बीच रिसॉर्ट शिव गेलो एक रूम बूक केला आमी मातशें बरें आसा पळय आनी हांगासर ग्रीनरी पळयात आनी थंय आसा बीच जस्ट बिचाच्या ओपोजिटूच बाबा ये देखो रुबी बुद्धा अच्छा है ना बरें आहा पळय बुद्धा आनी हांगासर न्ही सगळे रूम्स बीन आसा रे सगळे आसा रे आनी हांगासर पळय बारीक बारीक धाकटेशे घर कशें बरें दिसता हें पळयात खूब आवडलें आमकां एक दाखयता तुमकां रावा सो हांगासर पळय एक बारीकशें अशें हें आहा रावपाक बीन बरें आहा हेका जालें मुतोंग आयल्या बरोबर हेका मुतोंग उद्घाटन टॉयलेटचें उद्घाटन जालें लास्ट टायम आयिल्ली न्ही तेन्ना हें नासलेलें बुद्धा फावंटन हें पळयात बेस्ट ए घर पडली अरे खोटं काढ सो आमी हांगासर रूम बूक केला तुमकां दाखयता रूम हांवें डिटेल भितर पळोवंक ना रूम कशें बी आहा तें शिवान बूक केला आम्ही बुक केला रेन ओके 2 घेतला ठीक आहे एकच घेतला मी आमी बेश्ट रेस्ट करतले काय रावची ना आमी हांगा फुल डे ये ना या. चल यो दाखयता तुमकां जरा तूं कसो यो पयली व्हिडिओ काडटा चप्पल घालणार रा आय बी बेटर नो रेन नो जायू जायू सो हें आसा आमचें रूम हम्म. अशी दिसता की गांवांनी येयला पळय बरें. टायल्स बीन कांय ना गांवांनी अशें आसता न्ही या. आनी हें पळयात हांगा सायडीन बरें आनी मिरर पळय कितलें बरें आहा लाकडाचें असलें दिसता खंय पळोवंक मेळटा या. आनी हें पळयात बेड आनी हांगासर कितें आसा पळया वॉशरूम तो वॉशरूम दाखय यो हांगा यो अशी दिसता की तूं गांवांनी येयल्या भशेन हें पळयात हें आसा टॉयलेट न्ही म्हणजे अशें ओपन आहा डोर बीन कांय ना हांगासर चलता बेस्ट आहा आनी हांगासर बसून चाय मारपाचें कपल्साक हें एक कपल्साक पण आमी हांगा 2 कपल एन्जॉय करतले म्हणजे रेस्ट घेतले मातशें जस्ट लागींच बिचांनी सो रूम कशें आहा कमेंट करा आनी हांगा कपडे सुकोवपाचे पळय गो बरें न्हू कपडे सुकले का आनी बरें आहा पळय सो हें आसा आमचें रूम मातशें बसता रेस्ट घेता मागीर फुडें कितें प्लॅन आहा तें पळोवया मागीर ओके चला सो आमी हांगा पडला हांव आनी जायद आनी रुबिना थंय पडला शिव आनी रेहान रिती गेला भायर सो तुमकां हेची प्रायस कितलें तें तुमकां मागीर सांगता की म्हाका इतलें आयडिया ना शिवा खबर आहा मागीर तूं सांगता पण बरें आसा आमी हांगा फूल डे उरची ना पण बरें दिसलें आनी एसी बी कांय ना हांगासर आं कित्याक तें वस चुट्ट्याचें ताका लागून बाबा थंड सामकें बरी दिसलें मातशें म्हटलें रेस्ट घेवया आराम करया सकाळीं आमी 10 भायर सरलेली जायना आमचें आनी भुरगे बी आसा म्हटलें न्ही जायना ताका लागून टायम जाता न्ही धाकटो भुरगो ताका टायम टू टायम खावंक जाय अभी उससे कुछ खिलाना है अभी नहीं अभी हो गया ना हां तो उससे तेजे खावपाचें जालें टायम हय यहाँ पे जा मम्मी वांगडा खेळटा आमच्या वांगडा खेळना तो पळय चॅप्टर हय हय
ओके मैं माहिती तुमका चला प्राइस कशी रूमाचे बॉस हमको जरा बताओ. एक ये बॉस हमें बताएगा इसका इस रूम का प्राइस क्या है असा 500 रुपीज पर डे. पर डे 5,500. आणि ते वर दिसतात का हा ते रूम कितले ते एसी रूम आहे ते एसी रूम 9500 किंवा 9800 किंवा 9,500. हो ओके ते का बरं आहे एसी रूम एसी रूम आमका किती एसी जाय आता थंड आणि खूप थंड आहे खूप थंड आणि बरे हा पळय अशी वयर. सो थँक्यू बॉस हा जानकारी केली आहे. इथे एक दिसलं. सो आता आम्ही वयता बिचार आणि हांगासर पया नाका हांगा पया आमचें पोटलो जायदा बसपा सोडून हांगा सामान दवरला बाप जायत हांगा आसा जायत को बेडनीक लायत ना बरें न्ही. हांगा एक काडया न्ही फोटो हांगासर रूम्स आसा हे पळयात हे सगळे रूम्स आणि हे पळयात कितलें बरें केलां पळय बरी दिसता अशें बसून वाव थंय पळय कितलें बरें केलां आतां खूब चेंजीस केला हय बहुत चेंजीस किया ये नहीं था हे पळय कितलें बरें केलां हांगा बसून बरें चाय मारपाचें आमी चाच मारता आमी बियरी मारना अबे हांगाय बसूंक वाव बेस्ट आसा अबे पडले सगळे पटले अबे हांगाय बसपाक केला बरें केला. सो फायनली पावली आमी मोर्जीम बीच पळय तुमकां दिसता आसतलें न्ही हार्डली थोडेशे लोक आसा. सुनात म्हाका हांगा बसूंक जाय आमकां अलाव आनी बसपाक या कित्याक रूम बूक केला आमी आतां हांगा बरें न्हिदतलें हांव हा 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 बरें बरें हांगासर कितें केलां पळय कशें हांगासर चुट्टे बिट्टे घालून बरें केलां. सो हांगासर मातशें न्हिदतलें हांव मागीर. सो मातशें हांव उदकान पांय घालतलें हांव काय न्हांवचें ना ही मीन जातली हांव मातशें उदकान पांय दवरता मागीर हांगा आड पडटा. आयज शिव पळय उदकान न्हाता म्हणटा आयज पळयता नातलं ना ना मे एन्जॉय कर मे चल मे ना मे केन्ना नातलो कितें करता म्हण ना शिवनाथ हे पळयात चड लोक ना तेवटेन गेले न्ही फुडें जाल्यार लोक खूब आसता कित्याक बरें थंयसर न्ही शेक बीन खूब आहा पळय आतां मातशें हांगा येयला चडशीं इंडियन लोकूच आहा मिक्स आहा इंडियन आहा फॉरेनर बी आहा सगळें मिक्स आहा. चला मातशें आमी एन्जॉय करता उदकान हेणें काडलें आपलें पोटलो चल हांव मातशें उदकान पांय घालता. हा हा बिचार बीच बीच रेयान येयले म्हूण पावले आमी बिचार जाल्यार खंय आमी बिचार येता ए उदीक थंड आहा थंड न्ही थंड रेन कोल्ड न्हू ए देखो पळय जायद करता चल भितर ना पाय यात उदी घातले आणि हे बीच न्ही सामके क्लीन तुम्ही Yeah. पळोवंक शकता शेल बी तुमकां दिसचे ना शेल बीन कांय ना हार्डली बारीक 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 शेल अशे बुरशे अशे घाण अशे ना हे बीच क्लीन आणि लोक ना म्हटलं न्ही हांव खूब हॅपी नाल्यार गर्दीन म्हाका तें आवडना ह्यो सीजन लोक चड ना ना पूण चडशी लोक कलंगूट वयतात या मोर्जीम बीच चड लोक येना बरी दिसले या नाईस लोक पळय थंय पर्यंत गेला ना तो तितलं पण काय ना खोल ना होती का तुम नावगी ना रुबी हाँ रुबी म्हणटा आयज एन्जॉय कर ना तू डुबकी मारो पानी में फायनली सोदून म्हाका 2 मेळ्ळे हांगासर अशें गुड ना जायद वाव जायद केजी बरे ना जायू रडपा लागलो म्हटलं हांगा ताका बसून तुका वयता ये ते सांबाळून वयतले उदीक येयलो की स्मायल हसता अरे तकली ओले करनाका म्हणटा का हांवें केंस चल बस बसून खेळ
तुका कितें इन्व्हिटेशन दिवंक जाय ना न्ही वचून थंड खूब आहा उदीक खूब थंड आसा हय जस्ट हांव पांय दवरले थंडी खोपा जाला ताका लागून थंय रितिका वन केला केस वले केले न्ही बरें धाडत ताका धरून एक सामकें क्लीन दिसता सकल कितें आहा ते शेल सो कमीत आहा शिणत हांव कुल्ले धरता पळय जिती आसा हें पळय 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 भितर आहा ते सोड तांकां पाप उदकान सोड भितर आहा ते पळय भायर येता पळय क्रॅप कशे सो हांवें मातशें थोडेशें टायम स्पेंड केलें आतां मातशें थंय बसता हांव हांकां म्हटलें एन्जॉय करून न्ही मास्तर जायना रावपाक वता न्ही ते आतां जालें न्ही 12:30 एक जावपा येयली आतां मातशें वत चड आहा म्हटलें हांव तेच्या सकाळ बसता तुमी एन्जॉय करा म्हटलें एका म्हटलें ना म्हटलें एका थंडी खाता खंय आतां गरम उदीक करून हाडू तुका आतां न्हावपाक कितें सांगू शिव असो आमचो आयकना चला सो हांगासर पडटा हांव सावळी आहा न्ही ते वता हांगा सावळी आहा हय सो हांगासर हांव पडटा काय ना खावपा म्हाका गोंयान रावून इतले बिचार गेला आमी आयज फर्स्ट टायम कितें म्हणटा एका बीच बेडा बसला आनी हांगासर पळयात पिट्टे जिवा बरें दिसलें हा बरें दिसलें पागन काफे बरी दिसलें म्हणजे तुमी एन्जॉय करा हांव मातशें हांगा रेस्ट घेता चला तूं शिनात ओके चड न्ही मम्मीन म्हाका पयलींच वॉर्न केला चड बिचार बी वचनाका म्हणजे उदका कडेन वचनाका जस्ट मातशें पांय घातले आनी येयलें हांव बरें दिसलें मातशें रुबी एन्जॉयड जालें हेंचें न्हावून एन्जॉय किया ना जायत देखो फुल ऑन या न्हू सो आतां येयला आमी जेवपाक जस्ट ते आमी रूम बूक केल्ले पळय तेंच्या मातशें फुडें कितें खबर आहा 4 वर्सां पयलीं आमी येयल्ली हांगासर तेन्ना हेंच रेस्टॉरंटान येयल्ले आनी जेवण बरें आसा म्हणून आमी हांगाच येयली मुद्दाम आनी खंयच्या रेस्टॉरंटान वचूंक जाय मांद्रेम पडटा हय सो नांव कितें हॉटेलाचें ब्लू सी व्यू हें पळय 4 वर्षां ब्लू सी व्यू तूने बोला था सी व्यू उसके आगे ब्लू भी है तो हे रेस्टॉरंट आमी जेयल्ली सो आमकां खबर आहा जेवण बरें आहा म्हणून तो म्हटलें की बरें आसा हय 4 वर्सां पयलीं येयल्ली आमी पळयात ओके चड गर्दी ना सॉंग लायला चड व्हिडिओ काडना हांव नाही तो कॉपीराइट येतले म्हाका जरा सा दिल में दे जगा तू चलो हांगा व्यू पळयात थंयसर दिसता बीच आनी बेस्ट व्यू आहा वारो सामको आवयस बरें आहा हें पळयात थंय वत आहा दोन कंबायन करया आमी हांगा करया न्ही सो हांगा आसा चणाक मसाला चणाक रवा फ्राय प्रॉन्स मसाला सो हें आसा प्रॉन्स रवा फ्राय आनी क्रॅब मसाला फ्राय हांगा आसा स्क्वीड चिली सांज जाली जेवून न्ही मातशें आमी रेस्ट घेतले आनी हांगासर बसून एक आमी व्हिडिओ शूट केले गुड न्यूज हांगा बसून ओके सो आतां वयता आमी चाय पिवपाक हांगाच च्या पितली आमी हांगासरूच आनी खंय वयची ना जस्ट चाय पिवन आमी भायर सरतली वदूच्या लागला च्या 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 करत हय व्हिडिओ काडटना कितें हांवच उलयता व्हिडिओ गुड न्यूज हो पळय व्हिडिओ काडटना हांवच उलयता गुड न्यूज सो हांवच बरपडटा हो हांव जांभळे काडटा आपल्या च्या जाय खंय जालें जायचें हो पळय चल नाल्ल काड बरी दिसता खरें येता अशें रावूंक जाय निशनाथ एक डिसेंबरा म्हयन्यान बी येवंक जाय हांगा एक स्टे करूंक जाय रातचें न्ही हांगा सामकें डिफरंटूच व्यू आसता डे टायम तरी आसताच बरें रातचें न्ही हांगा लायटींग बिटींग सामकी थंड आसता पूण बरें आहा एम्बियन्स बरें आहा एम्बियन्स बरें आहा म्हणजे बरें रावपा सारकें वत पयशे खर्च केल्यार प्रॉब्लेम ना पूण वता पळोवया एक न्यायाच्या निमित्तान येवंक मेळटा आमकां नाल्यार कोण अशें कपल वांगडा आसलें न्ही बरें पडटा अशें एकटें येवपाक न्ही मजा येना निशनाथ हय चला सो हांगासर न्ही पळय धूप घालता मातशें सांजचे अशें मच्छरां बी आसता न्ही आनी बरें दिसलें म्हाका
अच्छा लगा धूप डाल के अच्छा लगा थैंक यू हाँ बहुत अच्छा लगा बरी सनी हाँ है ना अच्छा आहे बरे असा एवरीडे तुम्ही करता का तसे धूप घालता काय बेस्ट हा बरं नाही दिसत. हो बरे दिसले वासान बरे दिसले म्हाका सो बसला आम्ही हांगा चा पिवपाक इव्हनिंग चाय हे चा म्हटलं की तोंड सगळें हें जालें की शायन रितिका घेतला हॉट चॉकलेट गरम असा बरें हा सो हांगासर घेतला चा आणि सँडवीच तो मातसो काळोख जाला न्ही ताका लागून बरें सो जालें आमची चाय पिवन आतां वयता आमी घरा सो म्हटलें चिंतलें की ब्लॉग हांगाच एंड करया म्हणून ओके आयचो ब्लॉग कशें आसलें प्लीज कमेंट करा रे तो व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please leave comments and subscribe to my channel as you all. बाय एरुबी बाय 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 तेल असता जायू बाय बोलो बाय हसताय बाय बाय चला बाय सो आयज एक बर्थडे आसा ताका विश करता तर नाव आसा एना फर्नांडीस विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुझी हेल्थ बरे दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे एना फर्नांडीस Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. ओके चला बाय Bye.